गोविंद बाब, आयज तुमचेर एलिगेशन्स जाले की मिस एप्रोप्रिएट यूज ऑफ फंड्स, तशेंच ताजेर सगळें कितें तरी इन्क्वायरी जावंक जाय म्हणून तुमचे हेचेर. एक गोष्ट ज्यांच्यानी कोणी एलिगेशन्स केल्ले आसात, म्हजें कला आनी संस्कृतीक संचालनालय हें ट्रान्सपरंट आसा हें हांव गेली 7 वर्सां पासून हांव सांगत आसा. कलाकारांचो मान सन्मान हें म्हजें कर्तव्य जावन आसा. आनी जे फायनान्शियल एसिस्टंट जे आसा ते म्हज्या ग्रामीण भागांतल्या कलाकारांक मुखार येवचे, तो एक उद्देश जावन आसा. आणि म्हणूनच ज्यो काही गोष्टी एलिगेशन जे केल्ले आसात पळय ताजे पयलू समजून घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. पूण म्हाका दिसता बरेचशा जाणांक ही स्किमीचें स्वरूप जें आसा तें कळना. आमचे स्किमीचें स्वरूप सादें आसा. तो कोणूय एप्लाय करपाक शकता. इंडिविज्युअल लेवलाचेर एप्लाय करपाक शकता, एक संस्था एप्लाय करपाक शकता जेंचे अंडर 1860चे अंडर रजिस्ट्रेशन आसा. आनी आमी सरकाराच्यो ज्यो योजना ज्यो आसात त्यो पर्टिक्युलर पक्षाच्या किंवा आनी कोणाच्या खातीर नासना, ते सर्वसामान्य कॉमन मनशा खातीर आसता. आनी प्रोसिजर आनी तो प्रोसेस जो केल्लो आसा तो वेवस्थीत आनी क्लीन आनी ट्रान्सपरंट आसा. गोंयान भितर कोणूय येतलो, कोणाक तरी जर ग्रज जर कसलो जर आसा जाल्यार तो हो प्लॅटफॉर्म न्ही, हांव एका पक्षाचो शिस्तबद्ध असो कार्यकर्तो जावन आसा. आनी म्हागेलें भारतीय जनता पक्षा कडेन नातें हें आज हांव भारतीय जनता पक्षान आयल्लो म्हणून ना. वट्ट 1994 पासून भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यक्रमाक हांव सहभागी जाता. बरेचशे जाणां कोणाक दिसता आसतलें की आमी न्यू कमर आनी कोणाक दे. हांव एकूच गोश्ट सांगपाक सोदतां की म्हजे कला आनी कलाकारांचो सन्मान हो म्हजो प्राथमीक फोकस जावन आसा. आनी हांव शिस्तबद्ध असो मनीस आसा. ज्या कला आनी संस्कृतीक संचालनालयाची जी आज प्रशंसा गेली 7 वर्सां सातत्यान शिगीत करता ते घडये एखादें खूब बरेचशा जाणांक दुखलां आसपाक शकता. म्हणून ह्यो काही गोश्टी विनाकारण ही टिका आसपाक शकता, इतलेंच हांव म्हणटा. पूण जेन्ना असेंब्ली चालू आसता तेन्ना स्पिकरा सारको मनीस एक मंत्र्या बद्दल अशी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हें सांगता, ताजेर हांव कांय कमेंट करपाक शकना. कारण स्पिकराचो एक तो सिनियर मनीस आसा, आमी ताका खूब मान दिता. तर ताणेन तुमी तो प्रश्न ताका करपाचो, ताजेर हांव कांय उलोवपाक शकना.